वर्गीस कुरियन येवजणेखाला मेळपी 20 लाखांमेरेनचे रीण घेवन गोंयकार तरणाट्यांनी आपणाले उद्देग चालू करचे अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा फोंड्यां केली। गोंयकार तरणाट्यांक युवा गौरव पुरस्कार भेटोवपा खातीर घडोवन हाडिल्ल्या एका कार्यावळींत उलयतना पर्रीकारान ही सुचोवणी केली। गोवा युवा मंचाची युवा गर्जना ही कार्यावळ शेनवारा फोंड्यां जाली। स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह समितीन ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। सरकार सगळ्याच तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवंक शकना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केले। अनएम्प्लॉयड युथा खातीर वर्गीस कुरियन स्कीम वेर 50% पैसे सरकार दितात तुमच्या व्यवसायात। नोकऱ्यो सोदूं नाका सगळ्यो। सरकारी नोकऱ्यान थोडे वतले, थोड्यांक एडजस्टूय करूं येता, बट गव्हर्मेंट कॅनॉट गिव ऑल द एम्प्लॉयमेंट। सो बाकीच्यांक जांकां एंटरप्रिन्युअर स्कीम स्कील आसा तांकां गॅरंटी न घेता त्या हातून वचपाक त्या स्किमीच्या अंडर अप टू 20 lakhs आनी जनरल कॅटेगरी अप टू 16 lakhs कितें आहा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान युवकांक पुरस्कार भेटयले। तरणाट्यांनी सामाजीक वावरांत उमेदीन वांटो घेवचो अशें गोवा कायदो आयोगाचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकारान मागले। तुमच्या भितर सुद्धा एक ताकद आसा, जी ताकद समाजा खातीर तुम्ही काम करतले, वावर करतले, तेजेच वांगडा सुद्धा ह्या समाजा भितर जे परिवर्तन घडोवन हाडपाचें आसा, जेचो उल्लेख आनंदान उदोड केलो, कीर्ती कुमारान उदोड जेचो केलो, ते परिवर्तन घडोवन हाडपा खातीर तुमचें मत जे आसा ते सुद्धा म्हत्वाचें आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आयटी क्षेत्राक सध्या खूप महत्व दितात, मात ह्या क्षेत्रांतल्यो नोकऱ्यो तिगून उरपी आसा काय ना ताचो कोणूच विचार करना अशें पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगिळान सांगलें। गोवा परिवर्तन मंचाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। कांय नागरिकांनी एकठांय येवन प्रादेशीक आराखड्याचो मुद्दो लावन धरपा खातीर ह्या मंचाची स्थापना केल्या। गोंयांत कितलेशेच मुद्दे अजूनय सुटूंक नात। गोंयच्या कांय प्रतिश्ठीत व्यक्तींनी एकठांय येवन गोवा परिवर्तन मंच घडयला। ह्या मंचाचे पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगिळान उक्तावण केलें। Today is the National Voters Day, and no better occasion to launch a movement for conscious citizenry than today. Goa has got many issues which are confronting it today. We are pushing for a healthy policy which will ensure that a system is put in place. Otherwise, every 10 years when the regional plan is made, every 10 years agitations are there. That somewhere we have to have a system in the act, and that is what we should fight for. आयटी क्षेत्रांत फुडाराक नोकऱ्यो उरच्यो ना अशें पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगिळाचें मत। We are today talking about IT and all this employment generated. Question is it sustainable? Even the IT sector jobs will tomorrow vanish. And not only that, but even creative intellectual jobs. Interestingly enough, a mathematical conjecture which was 300 years unsolved by mathematicians, they developed a algorithm for a computer to try to tackle it, and the computer has solved it. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। कळंगूटच्या सेंट जोसेफ स्कुलाक हालींच सरकाराची बालरथ दिली। तशेंच कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन 5वी आनी 6वीच्या भुरग्यांक टॅबलेटी वाटल्यो। Safety of a student is very important. Tablets to all the students which is going on. I think our government has done one good work of thinking about good education for the students, to give good education, good knowledge. But when you talk about tablets or computers, there is good and there is bad. So I want all the students to make good use of these tablets. अखिल गोय बॉडी बिल्डिंग सर्त 26 जानेवारीक वास्को जातली। ही सर्त गोवा बॉडी बिल्डिंग आनी फिटनेस असोसिएशनान आयोजीत केल्या। जिम वास्को इन असोसिएशन विथ VR1 आणि आमचे अंडर द एजीस ऑफ गोवा बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस असोसिएशन वास्को एक बॉडी बिल्डिंग सर्त जाता। फर्स्ट ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप बस स्टँडार म्युनिसिपालिटी कडेन, आनी ते सर्तीक आमी 6 ग्रूप घेतले। 55 kg, 60, 65, 70,
75 आणि एबव 75. आणि ग्रुपान तेणी प्रायजां दवरल्या. फर्स्ट प्लेस 5000, सेकंड प्लेस 4000, थर्ड प्लेस 3000, सेकंड प्लेस फोर्थ प्लेस 2000 आणि फिफ्थ प्लेस 1000. प्लस प्रत्येक कॅटेगरीन ग्रुपान तांकां ट्रॉफ्यो, मेडल्स अशी तांकां प्रायजां आसतली. लागू बंधून ज्वेलरी प्रदर्शन आणि विक्री आयोजित केल्या. मडगांवां आणि पणजे हे प्रदर्शन चलता. डायमंड, मोती आणि भांगराच्यो ज्वेलरी या प्रदर्शनात दवरल्यात. सर्व दागिन्यांवरती 100% स्टॉकवरती, मजुरीवरती तुम्हाला 25% सूट आहे. सो दॅट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस एक्झिबिशन. People have started to buy studded jewelry, where the jewelry looks big and the gold content is less. Where you have stones like rubies, emeralds, sapphires, you have pearls, corals. There are a lot of stones by which jewelry is made, and that particular jewelry is slowly gaining popularity. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यानी खबरां चित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.